न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यू न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला, त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रिप अपडेटान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। आमचे रिपोर्टर दिसभर फिरून तुमचे पर्यंत बातम्यो हाडपाक ट्राय करता आनी हांगासर बसपी सगळे सब एडिटर्स त्या बातम्यांचेर काम करतात। तर आयज जाणून घेवया दिसभरान खंयच्यो खंयच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो घडल्यो आनी कितें कितें गोंयान आयज जालें तें। तर आयज आमी वचूया सगळ्यान पयलीं गौरीशा कडेन, जो आमचो स्टार एंकर आसा। गौरीश, सांग आज तुजे कडेन खंयची बातमी आसा? आयज हांवें सकाळी फुडें जी बातमी केली ती म्हणजे पर्यटकांक जेन्ना आतां गोंयान येता तेन्ना ते पर्यटक कित्या खातीर गोंयान येता ही कारणां तांकां आतां हॉटेलवाल्यांक किंवा गेस्ट हावस ओनर्स आसा तांकां दिवची पडटली। गोंय पर्यटन खात्यान ही सक्ती केलेली। देशांतल्या 70 ठिकाणांचेर विमान सेवेची संख्या वाडल्या आनी ह्या सुरक्षेच्या दृश्टीकोनातून सरकारान हो म्हत्वाचो निर्णय घेतला। त्याच बरोबर आनी एक बातमी अशी आहा ती म्हणजे शिवोलेचे आताचे आमदार डिलाला लोबो तशेंच आदले आमदार दयानंद मांद्रेकर यांच्या मदीं कोफुसांव जाला। तो कितें म्हणटा की आमदाराक रस्ते रुंद करपाची कित्याक गरज आसा, पयलींच रस्ते रुंद आसा ते आनीक रुंद करून कितें साध्य करपाक सोदता काय, असो ताचो प्रश्न आसा। त्याच बरोबर ती कितें म्हणटा आदल्या आमदारान खंय कांयच कामां करूंक ना, जाल्यार तो म्हणटा आदल्या आमदारान जर कामां करूंक ना जाल्यार 4 टर्म आपूण कसो निवडून येयलो, 20 वर्सां आपूण निवडून येयल्लो आसा, ताका लागून आपणें कामां केलां म्हणून प्रजेचो कौल आपल्या सायडीन आसा, अशें हे कोफुसांव आसा। अशी ही बातमी हांवें केल्या। तर रस्त्याची आनी पॉलिटिकल ह्यो बातम्यो केन्नाच थांबपाच्यो ना आनी ह्याच्यो समस्या केन्ना सोंपपाच्यो ना। तशेंच पर्यटन हो गोंयांतलो सगळ्यात म्हत्वाचो विशय आनी पर्यटकां खातीर ही सगळ्यात म्हत्वाची अपडेट आशिल्ली। तुमी आतां मेरेन आमकां सगळ्यांक जाणात आसतले की उशा हे गांवगिऱ्यो बातम्यो करपाक खूब स्मार्ट। तर उशा, आयज तुजे कडेन खंयची गांवगिरी बातमी आसा? आयज गांवगिरी पणजेच्या स्मार्ट सिटीची बातमी आसा। आनी पयलीं म्हणल्यार स्मार्ट सिटीला हो विशय इतलो गाजता। G20 खातीर रस्ते सामके सुरळीत केल्ले आनी ते परत आतां फोडले आनी हे खातीर लोकांक त्रास जाता। सकाळच्या वेळार लोक कामाक येता, येरादारी खातीर त्रास जाता। तशेंच धुल्ल तो सगळो दोळ्यान वचून फुडल्यान येवपी गाडी सुद्दां कळना आनी अपघात जावपाची शक्यताय आसा। आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार रस्त्यार सगळे फोंड पडल्यात आनी केन्ना कितें जाय वायट घडणूक घडत सांगूं येना। आनी देवादयेन अंदू बरें जालें की पावस कमी पडलो, ना तर पणजे तर बुडपाची। आनी लोक इतके तिडकले की रस्ते फोडटात परत पुरयतात आनी हेका लागून लोक सामको बेजारला। आनी केन्ना पणजे स्मार्ट सिटी जातली आनी हे सगळे पयस जातले आनी लोकांक बऱ्यांतले बरे रस्ते मेळटले, तशेंच वातावरण जे दूषित जाता तेवूय बरें जातले हाची वाट पळयतात। तर स्मार्ट सिटीचो प्रश्न केन्ना सुट्टलो हो तुमचे खातीर प्रश्न आसा। रस्ते खंय फोडटात परत पुरयता आनी हाजे खातीर खूब अपघातूय स्मार्ट सिटीन पळोवपाक आयकपाक आयले। तर स्मार्ट सिटीचो केन्ना प्रश्न सुटावतलो हे आतां तुमी आमकां कमेंट सेक्शनान सांगात। आतां आमच्या वांगडा आसा उत्तेजा, सांग आयज तुवें खंयची बातमी केल्या? आयची म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार जे गोंयान सद्या वयता त्या वाठारांनी उदकाचे प्रॉब्लेम चडान चड वाडतूच आसा। वेळसाव अशी स्थिती जाल्या, तांकां फाटल्या 1 म्हयन्यासान उदकूच ना। तेंचे नळ तेंचे सुक्यार पडले, सामकेच सुक्यार पडले, तांकां उदक येवंक ना। सो तांच्यांनी आयज थंय थळावो आमदार वचून लोकांनी शिटकावणी दिल्या की 24 वरां भितर जर उदकाची सोय जावंक ना जाल्यार वास्कोच्या PWD ऑफिसान मोर्चा व्हरतले म्हणून। मग ती आमदार आंतोन वाजान वचून थंयसर पळोवणी केली आनी तेणी सांगले की अधिकाऱ्यांक घेवन पळोवणी करून त्यांनी आताचो प्रश्न आहा न्हू तो बेगोबेग सुटावो करचो म्हणून आमदारान ताच्या अधिकाऱ्यांक निर्देश दिले। उदकाची समस्या ही बेगीतल्या बेगीन पयस जावपाक जाय, कित्याक उदक हे खरेंच म्हत्वाचें आसता आनी वेळसाव गांवांत ही जर समस्या सुरू आसा जाल्यार ही केन्ना सोंपतली।
असो आता लोकां मदीं प्रश्न एक क्रिएट जाला. आता आमच्या वांगडा आसा आमचे स्टार एंकर संजना. आयज तुवें खंयची बातमी केल्या? आयज सगळ्यांत पयली स्टार्टींग जी बातमी आमकां येयली ती म्हणजे खांडेपार जंक्शना कडेन मुखेल जी पायपलायन आसली उदकाची ती फुटिल्ली आनी उपरांत रोखडीच आमी ती ब्रेकिंगूय केली. ती तुमी पळयलात आसतली. त्या ब्रेकिंगेची दखल घेवन अधिकाऱ्यांनी रोखडेच ती पायपलायन दुरुस्त करपाच्या कामाक हातीन घेतली. उपरांत जी बातमी आयली ती इस्रायल आनी हमास झूज तुमकां खबरूच आसतलो. त्या फाटभुंयेर गोंय, दिल्ली, महाराष्ट्र आनी हिमाचल प्रदेशांत अलर्ट केंद्रान निर्देश दिला. इस्रायलाचे अधिकारी पर्यटक सुरक्षे खातीर राज्यांक हे निर्देश आयला. आनी तिसरी म्हणजे दारगळे भांगराच्या दुकानांत चोरयेचो यत्न फसलो. शटराचे कुलूप फोडून खंय 5 चोर आशिल्ले ते दुकानांत घुसले. उपरांत एके बायलेन तांकां तेन्नाच पळयल्ल्यान ते तांचो जो चोरयेचो यत्न आसलो तो फसलो आनी तांच्यांनी थंयच्यान पळ काडले. पुलीस त्या घटनार काल रातच्यान सुरू आसल्यांनी पण थंयच्यान कांय व्हरूंक ना, चोरूंक ना म्हणटकून तांचो तो यत्न फसलो. आनी एक बरी बातमी म्हणल्यार भारताचो भालोफेक खेळगडो नीरज चोप्रा हाचे वर्ल्ड एथलेट ऑफ द इयर 2023 पुरस्कारा खातीर नामांकन जालां. संवसारांतल्या 11 खेळगड्यां मदल्यान ताची निवड जातली. तर संजनान आज आमकां खरेंच खूब म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा. तातूंतली एक इम्पॉर्टंट बातमी म्हटल्यार ती एक पायपलायन फुटिल्ली आनी गोमंतक टीव्हीन हाची ब्रेकिंग केल्ली आनी ह्या ब्रेकिंगेचो दखल घेवन म्हणजे गोमंतक टीव्हीचो इम्पॅक्ट क्रिएट जाल्लो आनी ह्या इम्पॅक्टा वयल्यानूच त्या अधिकाऱ्यांनी थंयसले ती पायपलायन फुटपाचें काम बेगीन स्टार्ट केलें सो दॅट म्हणजे थंयसले पाणी पुरवठो परत लोकांक पाणयाचे हे स्टार्ट जातले. आता आमच्या वांगडा आसा आमचे न्यूज रिपोर्टर जे आमकां म्हत्वाची आयच्या दिसभरांतल्यो म्हत्वाच्यो बातमी सांगता. आयच्यो म्हत्वाच्यो बातमी आमी जर पळयल्यो जाल्यार एक सगळ्यात म्हत्वाची बातमी जी कांय वेळा पयलीं येयल्या जी आमी ब्रेक केल्या ती म्हणजे बाबूश मोन्सेरात हांच्या बाबतींतली. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कांय वर्सां फाटीं पणजे एक व्हडलें प्रकरण जाल्लें तें म्हणजे पणजी पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरण. आनी पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणात बाबूश मोन्सेरात हांकां तेंचेर मागीर केस जाली. तांची घरकान्न जेनिफर मोन्सेरात हांचेरूय केस जाली. दोगांचेरूय केसी चालू आहा. त्या भायर आनीकूय जायते जाण आरोपी आसात आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर ही केस चालू आसतना सध्या ते विद्यमान मंत्री आसात आनी तांणी एक मागणी केल्ली कोर्टा कडेन ती म्हणजे ह्या केसीच्या सुनावणेक प्रत्यक्ष हजर रावपा खातीर न रावपा खातीर तांकां कोर्टान सूट दिवची. आनी आमी आतां जर पळयत जाल्यार कांय वेळा पयलीं कोर्टान मडगांवच्या कोर्टान सेशन कोर्टान एक म्हत्वाचो अशी निवाडो दिला की बाबूश मोन्सेरात हांच्या मागणे प्रमाण तांकां 31 डिसेंबर पर्यंत गैरहजर रावपा खातीर परवानगी ही दिल्या. आनी त्याच बरोबर ह्या सगळ्या सुनावणी किंवा ह्या खटल्यान आनी एक म्हत्वाची अपडेट कोर्टा मुखार जी सादर जाल्या ती म्हणजे ह्या केशींतली आनीक एक जी आरोपी आसली कांती शिरोडकार म्हणटा तिचें निधन जाल्लें आसा. ही बाब सुद्धा कोर्टाच्या मुखार आयज येयली. ही महत्वाची एक अपडेट. उपरांत सगळ्यात मोठी बातमी आयज गोंयांत जी जाल्या ती म्हणजे पेडणेचो झोनिंग प्लॅन. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पेडणे झोनिंग प्लॅन हो विशय फाटली कितलीशीच दीस जाले गोंयांत मोठ्या प्रमाणात गाजता. जायत्यो पेडणेच्यो जमनी ज्यो ऑर्चर्ड आशिल्ल्यो ज्यो एग्रीकल्चर आशिल्ल्यो त्यो सेटलमेंट करपा खातीर एनए करपा खातीर अशा तरेचे झोनिंग नवो प्लॅन हो सरकारान खंय तरी तयार केल्लो आनी तो लोकांच्या सुचोवण्यां खातीर सरकारान उक्तो दवरिल्लो. त्या उपरांत मोठो विरोध ह्या झोनिंग प्लॅनाक जालो आनी जायते जाण पेडणेचे लोक जे आसात ते रस्त्यार देविल्ले आनी ह्या झोनिंग प्लॅनाक तांणी विरोध केल्लो आनी एक मोठो बोवाळ सुरू जाल्लो. तेजे उपरांत जीत आरोलकार जे आमदार आसात मांद्रेचे म्हणजे पेडणे म्हालांतलो एक मतदारसंघ म्हत्वाचो म्हणटात तो मांद्रे. त्या मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत आरोलकार हे लोकां बरोबर राविल्ले आनी तांणी सांगिल्लें की आमकां जर लोकांक हो प्लॅन नाका जाल्यार आपल्याकूय हो प्लॅन नाका आनी सरकारान तो रद्द करचो. पूण तेजे उपरांत रोखडीच टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकार परिशद घेतली आनी तातूंत हे खूब मोठे आरोप जाले. तांणी सांगलें की आपूण हो कसोच झोनिंग प्लॅन फाटीं घेवपाचो ना. जीत जावं किंवा आनी कोणूय जावं कोणूय कितलीय मागणी करूं. त्याच पत्रकार परिशदेन विश्वजीत राणे हांणी एक फायल काडली भायर. तेतून एक तांणी फोटो दाखयले. सांगलें की हो जीत आरोलकाराचो फार्म हावस तेणी आपले कडेन येवन तो सगळो करून घेतला आनी आरोप प्रत्यारोप जाले. विश्वजीत राणे हांणी खर आरोप जीत आरोलकाराचेर केले.
ताजे उपरांत हे प्रकरण आनी चिगळ्ळें. लोक आनी जायते पेडणेचे लोक मागीर मुख्यमंत्र्याक घेवन मेळ्ळे आनी आमी ह्या विशयाचेर जर पळयत जाल्यार उबी फूट सरकारा मदीं आशिल्ली. एका वटेन मुख्यमंत्री, दुसरे वटेन TCP मंत्री विश्वजीत राणे अशा तरेचो खंय तरी एक सुप्त संघर्श आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. आनी त्या सगळ्या फाटभुंयेचेर जायत्यो पत्रकार परिशदो जाल्यो, पेडण्या गांवगिऱ्या वाठारांनी मिटिंगो सुरू जाल्यो की हो प्लॅन आमकां झोनींग प्लॅन नाका म्हणून. आनी दुसरे वटेन विश्वजीत राणे तर ठाम आशिल्ले की आपूण हो झोनींग प्लॅन करतलोच म्हणून. पूण आयज निमणे कडेन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी खंय तरी नरमाईची भूमिका घेतली आनी आयज तेणी सांगलें की हो झोनींग प्लॅन आतां अस्तित्वात ना म्हणून. आनी खंय तरी लोकांची मागणी किंवा लोकांची एक जो जनाधार आसा हो लक्षांत घेवन आमी हो पेडणेचो झोनींग प्लॅन रद्द करतात आनी लोकांक जे जाय त्या प्रमाण आमी करतले अशें विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. आनी रोखडीच मागीर परत मुख्यमंत्र्यांनी ह्या विशयाचेर पत्रकार परिशद घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें की हो सरकाराचो निर्णय आहा झोनींग प्लॅन पेडणेचो जो आसा तो रद्द करपाचो. हेच्या वयल्यान पयलीं विश्वजीत राणे हांणी ही घोशणा केली, मागीर मुख्यमंत्र्यांनी ही घोशणा केली आनी मुख्यमंत्र्यांनी ही घोशणा करतना तेचे सायडीक कोण बशिल्ले जाल्यार पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार. एके वटेन प्रवीण आल्लेकार हे सतत विश्वजीत राणे हांकां मेळटाले वचून आनी जीत आरोलकार जे मांद्रेचे प्रतिनिधित्व करतात आमदार आसात ते लोकांक बरोबर आशिल्ले. आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर आयज मात प्रवीण आल्लेकार हे मुख्यमंत्र्यांच्या कुशीक आमकां बशिल्ले मेळ्ळे जेन्ना ही मुख्यमंत्र्यांनी घोशणा केली तेन्ना. तेचे मदीं आनी एक घडामोड घडली ती म्हणजे मोगोचे ज्येष्ठ फुडारी आनी मोगोचे सर्वेसर्वा आमी म्हणपाक शकता अशे सुदीन ढवळीकार हांकां जेन्ना काल पत्रकारांनी विचारलें की पेडणे झोनींग प्लॅनाचो येदो व्हडलो विशय चालू आसा, थंय जीत आरोलकार तुमच्याच पक्षाचो आमदार हो लोकां वाटेन आसा, सो तुमची भुमिका हेचेर कितें. तेन्ना मात सुदीन ढवळीकार हांणी एक वेगळी भुमिका घेतली. म्हणजे जीत आरोलकार हेंच्यांनी लोकां वांगडा रावपाची भुमिका घेतिल्ली आनी झोनींग प्लॅनाक विरोध केल्लो जाल्यार तेंचेच फुडारी तेंचेच पक्षाचे नेते सुदीन ढवळीकार हांणी मात अशें म्हटलें की पेडण्या सारक्या गोंयच्या सगळ्यांत व्हडल्या म्हालांत 1,44,00,000 स्क्वेअर मीटर जमीन जर कन्वर्ट जाता जाल्यार व्हडलीशी गजाल तेतून ना अशी भूमिका ही सुदीन ढवळीकारान घेतिल्ली. त्यामुळे मोगो पक्षान सुद्धा ह्या प्रश्नाचेर दोन तोणां आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. एके वाटेन जिताची भूमिका, दुसरे वाटेन सुदिनाची भूमिका. सो थंय सुद्दां आमकां दुफळी पळोवपाक मेळिल्ली. आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर हो विशय वाडत आसतना निमणे कडेन आयज मात ह्या विशयाचेर पड्डो पडला अशें आमच्यान म्हणूं येता. कारण खुद्द विश्वजीत राणे हांणीच भूमिका जाहीर केली किंवा हांणीच पयलीं व्हिडिओ आउट करून सांगलें की सरकारान पेडणेच्या झोनींग प्लॅनाचो जो विशय आसा तो आतां बंद दवरला. सरकार पेडणेचे झोनींग करचो ना. त्यामुळे एका वेळार जेन्ना विश्वजीत राणे हे घोशणा करताले की आमी खंयच्याय परिस्थितींत करतलेच म्हणून, तेच विश्वजीत राणे हांणी आयज नमळायेची भूमिका घेतना आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. आनी निमणे कडेन पेडणेचो झोनींग प्लॅन हो आतां रद्द जाल्लो आसा. त्यामुळे ह्या प्रश्नाचेर खंय तरी आतां पड्डो पडला. पूण हेच्या फाटल्यान सुद्दां वेगवेगळे राजकारण आसा, वेगवेगळ्यो राजकारणाच्यो बाबी आसात, राजकीय कुरघोडी आसात. ह्यो सगळ्या गोंयकारांनी पळयल्ल्यो आसा. पूण निमणे कडेन आमी अशें म्हणपाक शकता की पेडणेकारांचें जैत जालां. जी लोक रस्त्यार देवन मागणी करताले त्या मागणे प्रमाण निमणे कडेन पेडणेचो झोनींग प्लॅन हो आतां रद्द जाल्लो आसा. पेडणेचो झोनींग प्लॅन हो रद्द जाला आनी हाची घोशणा मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केला. आनी ही खरेंच आयज दिसभरांतली सगळ्यांत म्हत्वाची ब्रेकींग न्यूज आसली. तर अश्योच ब्रेकींग न्यूज आमी तुमकां आमच्या प्रत्येक प्लॅटफॉर्माचेर दीत रावतात. आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक तुमी फॉलो करात, आमच्या फेसबूक पेजीक परत परत विजीट करात, तशेंच आमचे सगळे व्हॉट्सॲप ग्रुप तुमी जॉईन जायात. प्लस तुमी आमच्या दैनिक गोमंतक वेबसायटीकूय विजीट करात, कारण ताचेरूय आमी बऱ्योचश्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो घालतात, म्हणजे ऑलमोस्ट सगळ्योच बातम्यो घालतात. तशेंच आमी आमच्या इंस्टाग्राम पेजीक तुमी फॉलो करात. आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर आमी बरेचशे एंटरटेनमेंट वायज तशेंच इम्पॉर्टंट व्हिडिओजूय घालतात. ते आमच्या यूट्यूब चॅनलाकूय तुमी सबस्क्रायब करात आनी पळयत रावात दैनिक गोमंतक टीम. हांव रती फातर्पेकर, कॅमेरामॅन हर्ष. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला, त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। पोलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो, गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।